गोयच्या सायबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली। उपरांत पाद्रीन शर्माव सांगले आणि सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर आमदार मंत्री तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजिरी लायली। दर वर्सा प्रमाण अंदूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळी 10:30 वरांचेर मीस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचे दर्शन घेतले। फक्त क्रिस्तांव भावांनीच न्हय जाल्यार हिंदू आणि मुस्लिम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजिरी लायली। गोंय हे एकचाराचें प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयांत शांतीकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलो। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय हजर आशिल्ले। सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतीकाय भंग करपाचो यत्न करता। आता गोंयाक गोंयचो सायबूच वांटोवपाक शकता। गोंयच्या सायबानूच शांतीकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतीकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फोरडाचे मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा। मंगळारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय सरदेसाय उलयतालो। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या DNA वयल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंय आसा। मात सुभाष वेलिंगकरान फ्रांसिस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलें। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ता दिसात सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलें। गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसिस झेवियरा विशीं केल्लें हें स्टेटमेंट पळयात। छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्चच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट, हे लॉजिकच बेकार आहे। झेवियराला पोर्तुगालच्या राजाने व पोपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला। भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना, अशें वादग्रस्त स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकरान केलें। संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या ST रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा। केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हाणें 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें। लोकसभा वेंचणुके आदीं केंद्रीय मंत्रिमंडळात ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली। गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता। लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली। त्या उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच नव्या कायद्यात रुपांतर जातलें। फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आदारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा। केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा। पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचे थारायल्या। ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायलां। फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात।
मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदीं दुकानाच्या विशया वयल्यान कोफुजांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानाचे भाडें फारीक करूंक नाशिल्ल्या 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडें फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडें फारीक केलें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिलेली आसा. मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदीं दुकान भाड्या वयल्यान कोफुजांव चालू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडें फारीक करूंक नाशिल्ले सुमार 400 दुकान धनियांक महापालिकेन नोटीसी जारी केल्या. ह्या नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडें फारीक केल्लें ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची पडटली अशी शिटकावणी तांकां दिलेली आसा. दुकानदारांच्या कोंतान तांणी खंय दर वर्सा भाडें फारीक करपाचो यत्न केलो, मात पालिकेन धाडिल्ल्यो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतलीं वर्सां भाडें शिरकोन पडिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा. दुकानदाराक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाल्यात. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां, तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. तिणें ह्यो गजाली निदर्शनाक हाडल्यो. जे मोडिल्ले बेंच आसा ताचेर तेणी कागाळ केली. मिरामार ते कारांजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची अवतिकाय जाल्या अशें समाज वावुरपी सॅसील रॉड्रिग्स हाणें हें दृश्य निदर्शनाक हाडलें. कांय बेंच मोडिल्ले आसा जाल्यार कांय बेंच गायबूच जाल्या. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान तशेंच काम केलां अशें समाजवादी सॅसील रॉड्रिग्स म्हणटा. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आणि सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें उलोवप केलें. 3 डिसेंबराक हो संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क मेळपाक जाय आनी तांकां सुविधा मेळचे खातीर 2092 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक ही सुरवात केल्ली. दिव्यांगां खातीर जाय ती जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हाणें सांगलें. सावर्डे मतदारसंघातल्या कोडली गांवांत आशिल्ल्या मायनिंग पिठांनी मोठ्या प्रमाणात उदकाचो सांठो आसा. ओपा प्रकल्पात जेन्ना उदकाची पुरवण कमी आसता तेन्ना हे उदक खांडेपार न्हंयेत सोडलें जाल्यार ओपा प्रकल्पाक उदकाचो उणाव जावचो ना. देखून संबंदीत खात्यान पळोवणी करून ह्या उदकाचो वापर करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देवया राणे हाणें फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट हो सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. सध्या हो साबरमती रिपोर्ट मुवी जो आसा तो बरो चर्चेत आसा. आयनॉक्सांत लेगीत ह्या चित्रपटाचें प्रदर्शन जाल्लें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत जायत्या रिपोर्टरांनी हो मुवी पळयल्लो. तशेंच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन लेगीत संसदेत ह्या चित्रपटाचो आस्वाद घेतलो. सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर ताणें हो पिक्चर पळयलो.
पर्वरे येवपी उड्डाण पुला खातीर जावपी दुल्लाचें प्रदूशण तशेंच येरादारीच्या गैरसोयीच्या फाटभुंयेर उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली। सोमारा सुनावणे वेळार सार्वजनीक बांदकाम खातें, वाहतूक खातें आनी कॉन्ट्रॅक्टदारांक एकठांय घेवन बसका घेतली तेन्ना जावपी धूळ प्रदूशणाचेर उपाय काडटले अशें गोंय सरकारान उच्च न्यायालयाक सांगिल्ल्याची म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास मांगमान दिली। करसवाडो म्हापशा महामार्गाचेर पार्क केल्ल्या कंटेनराक कारीन नेटान धक्को दिलो। हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसा। अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करसवाड्याचेर पावले उपरांत कार चलोवप्याचे कारवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धक्को दिलो। खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकार हांच्या घराक उजो लागलो। कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यान लासून गोबर जाले। उजो लागिल्ल्यान संबंदीत धनयाचे सुमार 2 लाखा परस चड लुकसाण जाला। फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। उजो पालोवपी दळान असो अंदाज उक्तायला। कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो, ताका लागून कसली जिवीतहानी घडूंक ना। आमदार मायकल लोबोन आपूण मांद्रे मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयता अशें म्हटल्या उपरांत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकराक आपल्या मतदारसंघात कामां करपाक जाग आयली आसात जाल्यार ती बरी गजाल अशें मायकल लोबो म्हणटा। घडये मांद्रे लोकांची कामां जावंक ना आसुये म्हणून लोकांनी मांद्रे आपल्याक आपोवणे दिले आसात अशें मायकलाचें म्हणणें आसा। मांद्रे मतदारसंघात आमदाराक कामां करपाक आपणे जागो केल्ल्याचो दावो आतां मायकल लोबो करपाक लागला। सनबर्न धारगळे जातलो हें आतां लागीं लागीं निश्चित जाल्लें आसा। धारगळ पंचायतीनूय ताचेर शिक्कामोर्तब केलेलो आसा। मात कितल्याशाच वर्सां उपरांत सनबर्नाचो जागो बदलिल्ल्यान मायकल लोबो चलबिचल जालेलो आसा। सनबर्ना सारके फेस्टिवल दर्यादेग सारक्या वाठारांनी सोंपता अशें मायकल म्हणपाक लागला। सनबर्न सारक्या फेस्टिवला वयल्यान कोट्यांनी रुपयांची उलाढाल जाता। धारगळे जावपी सनबर्न महोत्सवा विशीं कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन हुस्को उक्तायला। धारगळे सनबर्ना खातीर लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा आनी दर्यादेग थंय ना, तशेंच कॉफी शॉप, रेस्टॉरंटाचोय थंय उणाव आसा। ताका लागून जायत्यो समस्या निर्माण जावपाक शकता। सनबर्नाक येवपी लोक 7 वरां फक्त संगीत आयकनात जाल्यार दर्यादेग तशेंच रेस्टॉरंटांनी भोंवपाक वतात।
देखून लोकांक सनबर्न सारकिल्ले महोत्सव दर्यादेग वाठारांत जाल्ले जाय अशें मायकल लोबोचें म्हणणें आसा. तशेंच मंत्रिमंडळात फेरबदल करप हो अधिकार पक्षश्रेष्ठी आनी मुख्यमंत्र्याचो. ह्या विशीं उलोवपाक आपल्याक अधिकार ना. मुख्यमंत्र्यान आनी प्रदेशाध्यक्षानूच राज्यांतल्या स्थितीचें निरीक्षण करून निर्णय घेवचे अशें मायकल लोबोन स्पश्ट केलें. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयतालो. कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री निलेश काब्राल हाणें आपलो फावर लावन सुमार 50 बेरोजगार युवकांक वीज खात्यात हेल्पर वा हेर पदाचेर कामाक लायिल्ले. मात आतां तांकां नोकरी लागून 7 म्हयने जाले तरी तांकां सारको पगार मेळना म्हणून ते आमदाराची भेटीगाठी घेतात. नोकरी लागली म्हणून आपल्या इश्टांक ह्या लोकांनी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो दिल्यो आनी व्हडा दबाज्यान सेलिब्रेशन केलें. मात आतां पगार नासतना खावपाचें कितें असो प्रश्न तांच्या मुखार उप्रासला. सरकार ऑनलायन पेमेंट आनी डिजिटल वेव्हारांचेर भर दिता. मात गोंयचे जनरल पोस्ट ऑफिसांत मात आजुनूय रोख वेव्हारूच चालू आसा. सरकार जर डिजिटल पेमेंटाचेर भर दिता जाल्यार सरकारी खात्यांनी सरकारान हे डिजिटल पेमेंट सरकार केन्ना चालू करतलो असो प्रश्न आतां नागरिकांक पडला. खुबश्या वेळार मोडचे आनी सुटे पयशे दिवपा वयल्यान लेगीत सरकारी कचेरींनी लोकांक कटकटी करच्यो पडटात. हे सगळें चालू आसतना सरकार जेन्ना ऑनलायन पेमेंटाच्यो गजाली मारता तेन्ना सरकारी दफ्तरांनीच ही ऑनलायन पद्दत कित्याक चालू जायना काय म्हणून लोकांनी तक्रारी करपाक सुरवात केल्या. वाळपय आणि पर्ये मतदारसंघात राज्यात सर्वाधिक भाजप सदस्य संख्या नोंदवून एक व्हडली आघाडी घेतिल्ली आसा. भाजप सदस्यता अभियानात 50,000 सदस्यांचो टप्पो पार केलेलो आसा. सत्तरींतल्या जनतेच्या सहकार्याक लागून हे शक्य जाल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवप केले. पक्षाची मूल्य जपत उत्साहात काम करपी कार्यकर्त्यांच्या समर्पणाक लागून हो टप्पो आमकां गाठप शक्य जाल्ल्याचे मंत्र्यान म्हटले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला वाळपय भाजप सदस्यांच्या बसकेत ते उलयताले. ह्या वेळार पर्येचे आमदार देविया राणे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्यादेग वाठारांनी आरटीओ कडल्यान पर्यटकांक सतोवपाच्यो गजाली चालूच आसा. कारणां नासतना पर्यटकांक आडून चालना दिवप ह्या सारक्यो घडणुक्यो दर्यादेग वाठारांनी पर्यटकां कडेन घडत आसा. नाजाल्यार तांचे कडल्यान पयशे बळकोवपाची कामां चालू आसा. हणजुणा एका IPS अधिकाऱ्याच्या पर्यटक नातेवाईकाक असोच एक अणभव आयिल्ल्यान ही बाब मुखार आयली. हाचे वयल्यान येरादारी पुलीस आजुनूय पर्यटकांक विनाकारण आडयतात हें स्पश्ट जाता.
सांतांद्रे मतदारसंघातल्या गोपाकापटना ह्या प्राचीन बंदराची आमदार विरेश बोरकार आणि पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें पळोवणी केली. सांतांद्रे मतदारसंघात खुबश्यो हेरिटेज जागे आसात, तांचो सोद घेवन ते संवर्धन करपाक जाय अशें आमदार विरेश बोरकारान म्हटलें. जाल्यार अशा तरेची दायज थळां जपून वर्ल्ड ट्युरिझम थळां करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान म्हटलें. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळ येता 5 आणि 6 डिसेंबराक राजभवनात नॅशनल सेमिनाराचें आयोजन करतले अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. ह्या 2 दिसांच्या सेमिनारात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणे विशीं चर्चा करतले अशें झिंगडे हाणें स्पश्ट केलें. गुजरात दंगलीक कारणीभूत थारिल्ल्या गोध्रा जळतकांडाच्या घटनेचेर आदारीत द साबरमती रिपोर्ट हो हिंदी चित्रपट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सगळे केंद्रीय मंत्री, भाजपाचे नेते तशेंच NDAच्या खासदारां वांगडा संसद भवनात पळयलो. हो बहुचर्चित चित्रपट फाटल्या म्हयन्यांत थिएटरांनी प्रदर्शीत जाल्लो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताचें कौतुकूय केल्लें. हो चित्रपट हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि गुजरातात कर मुक्त घोषित केलेलो आसा. नोएडा शेतकऱ्यांनी भूसंपादन कायद्याच्या लावां खातीर आंदोलन केलें. येरादारीची कोंडी लागून नोएडा दिल्ली महामार्गाचेर व्हडा प्रमाणात अडचण निर्माण जाल्ली. उत्तर प्रदेशांतल्यान हजारो शेतकरी जमिल्ल्यान ह्या फाटभुंयेर शिमेर व्हडा प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले. आंदोलकांनी दिल्लीत प्रवेश करूंक जायना म्हणून व्हडा प्रमाणात बॅरिगेड्स लायले. तातूंतले कांय बॅरिगेड्स शेतकऱ्यांनी काडून उडयले. सरकारान जर आमच्यो मागण्यो मान्य करूंक ना जाल्यार परतून दिल्ली चलो असो उलो भारतीय किसान युनिटाचे नेते BC प्रधान हाणें मारला. गिरदोळे पंचायत वाठारांत एका अज्ञात व्यक्तीन बेकायदेशीर दोंगर कापणी करून प्लॉटिंग आणि रस्तो केल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ह्या विरोधात पंचायतीन TCB आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याकडे कागाळ केली. मात हाचे विरोधात आमकां योग्य सहकार्य मेळना असो आरोप पंच सदस्य आणि सरपंचांनी केलेलो आसा.